नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। लोकसभा वेंचणूक जिखपा खातीर करचे पडटले कश्ट, पक्ष पावोवचो पडटलो तळागळांतल्या लोकांमेरेन। भाजप गोंय प्रदेशाध्यक्षाची 3 वर्सां पुराय केल्या उपरांत तानावडेची कबुली। म्हादयचो प्रस्न सुटावो करपाक गोंय सरकारना सक्षम, गोंयकारांनीच येवचे पडटले एकठांय। वेंझी वेगसाचो सरकाराक थोमणो। गोंय मुक्ती लढ्यात महत्वाचे योगदान दिल्ल्या सुटके झुजाऱ्यांच्या वारसदारांचो शिरविसीचो उरिल्लो बॅकलॉग 31 मार्च मेरेन करतलो पुराय। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें आश्वासन। दवर्लेच्या बेकायदेशीर घराची पळोवणी केली, पंचायतीन सुरू। बाबू आजगांवकाराचे आवाहन, दवर्ली पंचायतीन दवरले कुशीक। स्मार्ट सिटी पणजेंतल्या कलेक्टरेट बिल्डिंगेचे जाल्यात 12 बिरेस्तार। हेरिटेज बिल्डिंगेन वाडपाक लागल्यांत झाडां। आनी उदरगत जावपाच्या वाटेर आशिल्ल्या देशांनी मनशांची उदरगत करपा खातीर धोरण आंखपाची आसा गरज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन व्हॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिटांत उलोवप। आता पळोवयात खबरो विस्तारांत। लोकसभा वेंचणूक जिखपाची आमची मोख आनी दोनूय जागे आमी निश्चित जिखतले, पूण ताजे खातीर आमकां खूब काम करचें पडटलें अशें मत आनी आत्मविश्वास भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन उक्तायलो। वेंचणुकेक आनी एक वर्स आसा। पक्षान दर एका मतदारसंघात काम करपाक सुरवात केल्या, पूण दर एका पंचायत, दर एका नगरपालिका आमचे वांगडा आसा। हाचो अर्थ सोंपेपणान जैत मेळटलें अशें जायना। ताचे खातीर कश्ट करचेच पडटले। पक्ष तळागळांतल्या लोकां मेरेन पावोवचोच पडटलो अशें तानावडेन ह्या वेळार म्हणलें। म्हाका दिसता की आमी अजुनूय भरपूर काम करपाक जाय आनी लोकसभा आमकां दोनूय आमी 100% जिखता। ते जिखपाक लागून आमी अजून एक वर्ष आसा। पार्टीन ऑलरेडी ऑर्गनायझेशनच्या आधाराचेर काम त्या मतदारसंघात सुरू केल्लें आसा, पण ते असले म्हणजे सगळे पंचायती आमचे बरोबर आसात, सगळे म्हणजे हाचो अर्थ आमी जिखून येवपाक इजी अशें हांव म्हणना। ट्राय कर, थोडोसो कश्ट काडपाक जाय आनी बरेचशे लोक जे अजुनूय आमच्या पार्टी भितर डायरेक्ट इनवॉल्व ना आसत अशा बऱ्याच लोकांक भितर घेवंक जाय। लोकांक सगळ्या मनशां पर्यंत वचपाचो आमी सगळ्यांनी मेळून प्रयत्न करूंक जाय। म्हाका दिसता पूर्ण खात्री आसा पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते त्या दृश्टीन काम करतात आनी येणाऱ्या एक अजून वर्षभर उरल्या निवडणुकीक लोकसभेच्या, आनी त्यामुळे त्या निमित्तान आमी सगळेच जाण परत एकदा नेट लॉंक हे दोन्ही सीट हाडपाक पूर्णपणे प्रयत्न करतले। आनी जे म्हाका भितर आमचे 8 आमदार जे भारतीय जनता पार्टी भितर आयिल्ले आसात त्या मतदारसंघांनी सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचें मतदान जें आसा तें कांय जाण आयिल्ले आसा, तेंचे कांय जाणांचे वैयक्तीक थोडे मतां असतात, ती मतां सुद्दां पार्टी कडेन हाडपाक लागून आमी प्रयत्न करतले। म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी तयार करची आनी कर्नाटकाच्या DPRक दिल्ली मान्यताय फाटी घेवची, ह्यो 2 मुखेल मागण्यो आमी केंद्र सरकारा कडेन दवरल्यात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। म्हादयचो विशय हो फाटल्या वर्सा सावन सुरू आसा। तो केन्ना मेरेन सोंपतलो हें हांव आतांच सांगपाक शकना, पूण म्हादय खातीर आमी कायदेशीर लढाय सुरूच दवरतले अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार स्पश्ट केलें। म्हादयचे आमी सगळे जाण जे गेल्ले ते होम मिनिस्टर आनी जलशक्ती मंत्रालय शेकावतजी ह्या दोगांयकूय मेळ्ळे। आमी आमचे डिमांड्स जे रिजोल्युशन कॅबिनेटात घेतलेले ते होम मिनिस्टरा कडेन दिले। होम मिनिस्टरा कडेन आमी 2 डिमांड प्रामुख्यान, एक म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करची, दॅट इज 1, आनी सेकंड DPR विथड्रॉ करचो, हाजेर आमी स्ट्रेस दिला। आमकां खात्री आसा की गोंयचेर अन्याय जावचो ना, दॅट इज 1 थिंग। दुसरी गजाल, आमी टॅक्निकली आनी लिगली आमी खंयसरूच रावूंक ना किंवा थारूंक ना। अशा पद्दतीन आमी टॅक्निकली आनी लिगली तांकां आडोवपाचें हें आमी सुरवात केल्लें आसा आनी आमकां निश्चित रित्या खात्री आसा की ही लढाई जी आसा ही आमी जिखतले। भविश्य फाटलीं 30 वर्सां चालू हो आत्तां गेलो आनी आत्तां केन्ना पर्यंत जातलें म्हणजे तसो सुटपाचो विशय न्ही हो। भविष्य कंटिन्युअसली जी लिगल फायट आसतली किंवा टॅक्निकल रित्या बाकीच्या रित्या चालूच उरतली, पण निश्चित रित्या म्हणजे आमच्या ह्या टेन्युअरांत तरी आमी खंयसरूच म्हणजे आमी स्ट्रॉंग आसतले। गोंय राज्य जें आसतलें म्हादयच्या बाबतींत आपली बाजू मांडपा खातीर आमी योग्य रित्या आनी योग्य वेळार योग्य डिसिजन घेतले।
म्हादयच्या प्रश्ना खातीर दिल्लीक गेल्ल्या सरकाराच्या शिष्टमंडळान विरोधकांचो आस्पाव आसचो ना हे आमी विरोधकांनी स्वता पयलींच थारायल्ले आशिल्ले। ताका लागून मुख्यमंत्र्यान आमकां आपोवचो प्रस्नूच येना अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगसान म्हणला। म्हादयचो प्रस्न सुटावो करपाक हे सरकार सक्षम ना, ते खातीर आतां गोंयकारांनीच एकठांय जावन म्हादय खातीर लढो दिवचो पडटलो अशें वेन्झी विएगसान सांगलें। सीएमान पयलीं कळपाक जाय की ऑपोजिशन जे आशिल्ले ते सीएमा वांगडा वचपा सोदनासलेले। वी डिड नॉट वॉन्ट टू गो विथ द सीएम एंड हीज डेलिगेशन आनी वचपा नाक म्हूण आमी तुगेले ती ऑल पार्टी मीट आपयल्ली तांकां येवं न्हय, बिकॉज वी डिड नॉट वॉन्ट टू गो विथ यू टू दिल्ली। कित्याक आमी जाणाल्ले की तुगेलो होम मिनिस्टर इज डुईंग पॉलिटिक्स विथ यू आनी तुगेलें जें इंजीन आहा तें इंजाम आहा, सो म्हणपाची गरज ना की आमकां व्हरोनाय म्हूण। आमकां तुजे बारा येवपा नाका आसले आनी तुजे बारा येवपा नाका आसले म्हणूनच आमी तुगे ती मिटींग अटेंड करूना। सो प्रश्न हो येता की तुवें आमकां व्हरोना म्हणून। आमकां खबर आसली की तुका तें डीपीआर जें आहा तुका तें फाटीं घेवपा जायना आनी आजून तूं फाटीं गेलो आनी ना म्हूण तुका प्लॅनूय ना तें फाटीं घेवपाक। तूं कॉम्प्रोमायज जाल्लो कित्याक तुका हिंगा सद्या कितू लोकसभा कितू सीट आहाय तुका सिटां नाय, मान कितें करतलो तूं? सो म्हाका सदां सीएम आपल्या जाय तें उलयतलो, बट आम एज एन ऑपोजिशन तूं सांगत त्या मायकल हे नाही। वी डिड नॉट वॉन्ट टू कम विथ यू एट ऑल। आमी तुका पयलो बॉयकॉट केल्लो त्या कारणान कित्याक तुका जायना म्हणून, आनी आतां लोक हातीन घेता आनी लोक हातीन घेता म्हणून तुका कळटलें। मुख्यमंत्री आपल्या शिष्टमंडळाक घेवन म्हादय विशींच्या प्रस्नाक लागून गृहमंत्री अमित शहाची भेट घेवंक गेल्लो खरो, पूण ताचो फायदो कितें जालो? कांय लोकांनी दिल्ल्या करांतल्यान हे सगळे जाण फकत दिल्ली ट्रीप मारून आयल्यात अशें विचारीत गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान तिडक उक्तायली। ह्या भेटी उपरांत गृहमंत्र्या कडल्यान गोंय सरकाराक ठोस अशी जाप मेळूंक ना। हाचे वयल्यान कळटा हे सावंताचें डबल इंजीन बंद पडलां। केंद्र सरकाराक गोंयचें कांयच पडिल्लें ना आनी शिष्टमंडळ केंद्र सरकाराक सारकें समजावपाक पावना अशें विजय म्हणटा। सीएम आनी आपले डेलिगेशन, सरकारी डेलिगेशन देशाच्या गृहमंत्र्याक मेळून आयले, जालें कितें? म्हादयचे इश्यूचेर सगळें गोंय संतापलां की कर्नाटकाचो डीपीआर सेंट्रल गव्हर्मेंटान परमिशन दिलें म्हणून। हांगाच्यो सगळ्यो स्थानीय संस्था म्हणजे पंचायती, म्युनिसिपालिटी आनी सगळ्यांनी रिझोल्युशन घेतलें। डिमांड कितें आशिल्लो? एक 1 पॉयंट डिमांड की हो डीपीआर फाटल्यान घेवचो। आतां मुखेलमंत्री वचून गृहमंत्र्याक मेळून आयलो, डीपीआर फाटल्यान घेतलो, घेवंक ना जाल्यार तुजें डबल इंजीन चलना, म्हळ्यार गोंयांत गोंयचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाक पडूंकूच ना आनी तुमी तांकां सारकें कन्विन्स करूंक पावूंक ना। तुमी आमकां व्हरून कितें करपाचें? डीपीआर फाटल्यान धरपाचो? डीपीआर फाटल्यान जर विड्रॉ जर गव्हर्मेंट करना, सेंट्रल गव्हर्मेंट परमिशन ह्या डीपीआराक, जाल्यार सगळ्यांक म्हणून जाता की कांयच जावंक ना, फक्त टॅक्स पेयराचेर खुस्तार हे एक थंडेन दिल्ली ट्रीप मारून आयल्यात आनी कांयच करूंक ना। सो सीएमान व्हडल्यो खबऱ्यो फिलॉसॉफी सांगच्यो न्ही, आमकां फकत एकूच पॉयंट सांगचो की डीपीआराक परमिशन सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिलां कर्नाटकाक, तें विड्रॉ जालां काय कितें? आनी जर तें विड्रॉ जायना जाल्यार तुजें थंय कांयच चलना हें सिद्ध जाता। गोंय मुक्ती लढ्यात महत्वाचें योगदान दिल्ल्या सुटके झुजाऱ्यांच्या वारसदारांचो शिर्वीस दिवपाचो उरिल्लो बॅकलॉग 31 मार्च मेरेन पुराय करतलो अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। शिर्विशीक पात्र अशे सुमार 100 वारसदार वळेरेंत उरल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली। सुटके झुजाऱ्यांच्या वारसदारांक दितात त्या नोकरेची राखीवता 2% वेल्यान 4% करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। फ्रीडम फायटर्सचे भुरगे ज्यांचे आमी म्हणटले की 60 वर्सां पुराय जाली, पण अजूनय बी खंय तरी तांचे भुरगे तांकां अपॉइंटमेंट मेळनासतना थोडेशे उरलेले, आमी तांकां मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून सांगता। आमचे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हातूंत अपॉइंटमेंट सगळ्यांक घेया म्हणून सांगलेले, बट तरी सुद्दां थोडे जाण न घेता रावले। तातूंतल्यो आज 10-12 अपॉइंटमेंट दिल्यो, म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 100 सुमार अपॉइंटमेंट उरल्या। येता त्या काळात आमी 2% वयल्यान 4%चेर व्हरून येता ते 31 मार्च पर्यंत ह्यो सगळ्यो अपॉइंटमेंट वांगडाच दिवन तो विशय सगळ्याच जाणांक एकत्र आनी वांगडाच 31 मार्च पर्यंत त्यो अपॉइंटमेंट दिवपाच्यो आसा। त्या खातीर हांव तांचेय सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता।
नगर नियोजन खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणेन कांय दीस आदी दवर्लेच्या 160 बेकायदेशीर घरांचेर कारवाय करपाचो आदेश दिल्लो। उपरांत बाबू आजगावकारान ह्या लोकांक घर नंबर दिवपाचें आवाहन करून लेगीत बिरेस्तारा पंचायत मंडळान पळोवणी करपाक सुरवात केल्या। आयच्यान पंचायत मंडळ दर दिसा 5 घरांची पळोवणी करतले अशें पंचायतीन सांगले। उपरांत दवर्लेचे लोक तिडकले। फाटली कितलीशीच वर्सां आमी ह्या वाठारांत रावतात आणि आताच कित्याक म्हूण घरांची पळोवणी करता असो प्रस्न दवर्ले वाठारांतल्या थळाव्यांनी केलो। तेन्ना पंचायत मंडळ आपल्या निर्णयाचेर ठाम आसा अशें सरपंच हरकुलान सांगलें। 15-16 वर्सां जाली हांगा घर बांदून सगळे गरिबां कितें कितें विकून हे सगळे मंगळसूत्र बीन सगळे विकून तेंच्यांनी घर घेतले। हांव सगळ्यांत पयलीं एकूच सांगपाक करता की इतले वर्स काय जावंक ना। हे भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंटाक बदनाम करपाची हे आहा, बदनाम करपाक लागून हे इश्यू काडलेलो आहा। हांव जाणा हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगपाक हात जोडून विनंती करता की बाबा हे तुमचे जे एलिगेशन घालपाक गेले भारतीय जनता पार्टीचेर हेंचेर तुमी सक्त कारवाई करची आणि सक्त एक्शन घेवचे आणि गरिबांक आमी जाणाय सगळे गरिबांक घेवन भारतीय जनता पार्टी घेवन चलतले। हांगा हिंदू मुस्लिम त्यातले सगळे मेळून आमी ते भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट हे कम्युनिस्ट पार्टी न्हू हे सगळ्यांक घेवन चलपी गव्हर्मेंट। हांव सगळ्यां पयलीं एकूच सांगपाक करता हे जी साजीश कोणी रचल्या 17 वर्सां मागीर ते बरें जावपा न्हू। आमकां सगळो विकलो ना पूण ते राहुल वेल्लेकरांनी दिले पळय लुगार दिले। आता आमी तांकां विचारता ते कंप्लीट दिता पळय ते इतले वर्स खंय गेल्ले, इतले वर्सांनी खंय आशिल्ले। आता आमी हांगा घरा बांदून कमीशे कमी 15-16 वर्स 20 वर्स जावपा येयले। 15 वर्स इतले वर्सांनी कोण कंप्युटर येवं ना पूण आतां कित्याक येता। आमकां एज पर द कंप्लेंट सुरेखा एकनाथ बांदोडकर हेणें कंप्लेंट दिल्ली। ते कंप्लेंट भितर तेंचे आमचे डिस्कस जाला, मिटिंगे भितर डिस्कस जाला आणि आमी सायड इन्स्पेक्शन म्हणलें। सायड इन्स्पेक्शन केला ऑलमोस्ट तेगेली 42 कितली घरां कंप्लेंट आहा तेजी। 42 घरां भितर आमी आयज 5 घरां काडल्या कित्याक सगळें बरोबर जावपा जायना म्हणून। आनी कितें आसता आमी इल्लीगल म्हणल्यार आमचे बद्दल म्हज्या नदरे बद्दल ते 15 वर्सां 12-14 वर्सां आहा तिका आमकांय कांय मेसेज नाशिल्ली इतले म्हणून ते कंप्लेनर तेणें आतां दिल्या। आमची लास्ट बॉडी दिली की ते आमकां खबर ना ते परस आमी तेजें इन्स्पेक्शन काडल्या आनी आमी ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केलां। आनी मुखाल्ली केन्ना करतले इन्स्पेक्शन? मुखाल्ली डेट दितली स्टेप बाय स्टेप। ती आमच्यान आमकां दीस म्हूण सांगपा जायना। आमकां दुसरी कामां आहा न्हू पंचायतींतली कळ्ळो, दुसरी कामां आसता आनी कितें आसता सगळे एक बार हे करपाक गेले जाल्यार आमकां दुसऱ्याली कामां आसता, इम्पॉर्टंट कामां आसता ती सगळी। पणजी गोंयची राजधानी हांगा जायती मुखेल कार्यालयां आसात मात तांची जाय तशी जतनाय घेतिल्ली दिसना। अश्यो साबार इमारती आसात जांची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या। तातूंतलीच एक म्हळ्यार पणजेची हेरिटेज बिल्डींग। जिल्लो अधिकाऱ्याचे हे कार्यालय पळयल्यार ह्या इमारतीची सामकी काकूळ दिसता। भायल्यान पळयल्यार ह्या इमारतीच्या वण्टीक भेगो गेल्यात, जनेलां कळमेल्यात। इमारतीच्या वण्टींचेर तशेंच जनेलांतल्यान पिंपोळ वाऱ्यार धोलतना दिसता। ह्या इमारतीची जशी परिस्थिती भायल्यान दिसपी वण्टीची आसा ताच्याय परस वायट भितरल्या वण्टीची जाल्ल्याचें कळटा। पणजेक स्मार्ट सिटी करपाचें काम चालू आसा, ते केन्ना पुराय जातलें हें अजून मेरेन तरी कळुना। पूण स्मार्ट सिटी वांगडा ह्या पोरण्या आनी अपुरबायेच्या इमारतींची लेगीत प्रशासनान जापसालदारकी घेवन जतनाय घेवची इतली इत्सा लोक उक्तायतात। नॉर्थ कलेक्टर ऑफ ऑफिस हांगासर आनी तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यानूच ती बिल्डींग आसा। पूण एक नजर मारल्यार जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटलें की ह्या बिल्डिंगेची इतकी अवतिकाय जाला कारण हांगासर ताचेर कोणूच लक्ष घालिना। बिल्डींग फाटली 200 वर्सां जाली ही बिल्डींग हांगासर आसा आनी हेरिटेज बिल्डींग हेका म्हणटात। जाल्यार ह्या बिल्डिंगेची अवतिकाय पळोवपाक गेल्यार सगळी कडेन हारशे फुटल्यात, ग्रिली कलम आयल्या, मागीर ते बिल्डिंगेक कितलीशीच वर्सां जाली म्हाका दिसता पेंट केल्यार। अशी ह्या बिल्डिंगेची सारकी अवतिकाय जाल्या, ह्या बिल्डिंगेचेर कोणूच लक्ष घालिना। समज जर ह्या बिल्डिंगेची अशी अवस्था जाल्या जाल्यार लोकांचे हांगासर जी समस्या आसा ती सॉल्व जाता काय ना असो प्रश्न खंय तरी लोकांक पडटा। हे जे पिपळाचे झाड आसा ते तुमी पळोवंक गेल्यार ते वण्टी
बिल्डिंगेच्या भितून वचून तेजी पाळा जी आसा ती वचून खंय तरी भिंत सुद्दां फोडूंक शकता इतली तेज्या भितर शक्ती आसता. बिल्डिंगेचेर सरकारान बेगिनात बेगीन लक्ष दिवचो आनी ह्या जी बिल्डिंगेची अवतिकाय जाल्यार ती खंय तरी त्याचे काम करून सगळी दुरुस्ती करून त्या बिल्डिंगेक सारकी सुंदरकाय अशी दिवची. गोंय सरकार म्हणटा की पणजे ही स्मार्ट सिटी आसा. पणजे ही स्मार्ट सिटी जाली जाल्यार प्रत्येक जे लोकांची समस्या आसा ते दूर करपाक जाय आनी स्मार्ट सिटी जाल्यार फक्त रोड्स आनी फक्त प्रोजेक्टच न्हय तर अश्यो ज्यो हेरिटेज बिल्डिंगी आसा तेंची सुद्दां दाखल घेवपाची सरकाराक गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सहित वर्षा आश्वेकर. उदरगत जावपाच्या वाटेर आशिल्ल्या देशांनी मनशांची उदरगत कशी जावं येता हे विशीं लक्ष केंद्रीत करून धोरणां सांगप म्हत्वाचें आसा. तशेंच हवामान आनी जिओ पॉलिटिकल विशीं लेगीत विशेष लक्ष दिवन ते दिकेन काम करपाची गरज आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. ते वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिटाच्या परिशदेंत उलयताले. आकांतवाद पिकावळ घेतना उपेगांत हाडटात ती सारी, इंधनाचें वाडटें मोल, परराष्ट्र वेव्हार ह्या सगळ्या विशया कडेन लक्ष दिवप ही काळाची गरज जाल्या अशें तांणी म्हणलें. That human-centric development is an important priority for developing countries. Today's interventions also brought out the common challenges that are on the top of all our minds. These mainly concern the lack of resources for our development needs and increasing instability both in the natural climate and the geopolitical climate. Global growth will come from countries of the South. I think that if we work together, we can set the global agenda. The voice of the global South needs to set its own tone. Together, we need to escape the cycle of dependency on systems and circumstances which are not of our making. स्वामी विवेकानंदाच्या जयंतीच्या फाटभुंयेर आयोजित राष्ट्रीय युवा सप्तकाचे उक्तावण मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी पणजे आयनॉक्सांत आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत जालें. तरणाट्यांनी आपले भलायकी बरी दवरून देशांत एक सशक्त तशेंच बरे संस्कृतीचें आचरण करून एक संस्कृत पिढी घडोवपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. युवांनी आपल्या भितरले कला गुण ओळखून तातूंतल्यान आपलो फुडार घडोवपाक जाय अशें खेळां मंत्री गोविंद गावडेन म्हणलां. गोंयांत गोवा यूथ कमिशन सरकारान स्थापन करचें अशी मागणी गावकडेन केल्या. आणि जनमुखार जर आमी ते पावयतले जाल्यार डेडिकेशन अँड हार्डवर्क आणि जो कितें आपूण शब्द उच्चारता तो सफल करपा खातीर आज प्रामाणीकपणान काम करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड युथ अफेअर्स आज गेली कित्येक वर्षां युथाचो डेव्हलपमेंट करपा खातीर मुखार पावल मारीत आसात आनी मुखार मारीत रावतले. पण ज्या वेळाचेर हे खातें म्हज्या खात्याचेर आयलें त्या वेळाचेर एक लक्ष आमी घेतिल्लें आशिल्लें की युथांचो जसो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय तसो जाला का कितें हो तुमच्या प्रश्नांतल्यानूच आमकां मेळटलो. पण ताचे व्यतिरिक्त ताचे मुखार वचून म्हाका एक दिसता की आज युथ अफेअर्स जो विंग जो आसा इट इज नॉट ओनली द स्पोर्ट्स बट युथ अफेअर्साचो जो एक शाखा जी आसा एक विंग जे आसात ते आनीक स्ट्रेंथन करपाची गरज आसा. आणि म्हणूनच आदरणीय गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांकां त्याच प्रमाणे आदरणीय प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमान नरेंद्रजी मोदी हांच्या दोन फिल्डां कडेन ताजें लक्ष आसा. एक म्हणल्यार स्पोर्ट्स अँड युथ आणि त्याच बरोबर हेल्थ. ह्यो काही गोष्टी जर आमकां मुखार जर व्हरपाक जर जाय जाल्यार आमी कितलेक वर्सां हे युथ डिपार्टमेंटाच्यो कितें आसा तें आमी पळयलेलें आसा. पूण हेका एक मुखार वचपा खातीर गोवा
यूथ कमिशन जावचें अशें म्हाका दिसता आनी ही म्हजी मागणी गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आसा. येणारें जी अधिवेशन जातलें ते अधिवेशनाक ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जावप तितलेंच म्हत्वाचें आसा, जेणे करून ह्या आमच्या युथाचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, मानसीक डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आनी ह्या खातीरूच डिबेट, डिस्कशन अँड डिफरंट ज्यो काही गोष्टी फिल्ड्स जे आसात ते आपणावपाची आज अत्यंत गरज आसा. आज स्वामी विवेकानंदांची जयंती आणि पुराय देशभर न्ही जगभर इट इज एन यूथ डे म्हणून मनयलो वयता. अरायज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड. चलात उठात जागे जायात, तुमचो गोल अचीव करी पर्यंत रावू नकात आणि आयुष्यात तो गोल अचीव करात आणि मागीरूच आमी तेजी सुरवात करूयात. स्वामी विवेकानंद हांच्या जयंती निमतान कोकणातल्या चिपळूण गावात विवेकानंदाच्या चित्रांचे प्रदर्शन भरला. या प्रदर्शनाचे खाशेलपण म्हळ्यार ही सगळी चित्रां चिपळूणच्या सर्गेस्त चित्रकार हेमलता ओतारी हांणी आपल्या 65 पिराय हुपल्या उपरांत काढल्यात. चित्रकलेचे कसलेच प्रशिक्षण घेनासतना ओतारी हांणी चित्रकलेच्या वेगवेगळ्या माध्यमांचो उपेग करून विवेकानंदाची लागीं लागीं 150 चित्रां काढल्यात. पिरायेची 65 हुपल्या उपरांत तांणी ही चित्रां काडपाक सुरवात केली आनी उपरांतच्या 7 वर्सांत लागीं लागीं 100 परस चड चित्रां पुराय केल्यात. विवेकानंद हांचे विचार पटिल्ल्यान आपल्या चित्रांतल्यान हेमलता ओतारी हांणी विवेकानंदाचे जिवीत दाखोवपाचो यत्न केला. हे जे आहे ना, हे सुप्त कलागुण त्यांच्यामध्ये जे होते ते बाहेर पडले. 35 वर्ष त्या कलेपासून बाहेर होता, बाजूला होत्या, हातात त्यांनी ब्रशही घेतलेला नव्हता. 35 वर्षांनंतर देवनाळकर सर ते योगाचे आचार्य आहेत, त्यांनी सांगितलं फक्त, म्हणून ह्यांनी कोणसला हातामध्ये घेतला आणि नंतर अशी भव्य दिव्य सगळी चित्र ही त्यांनी रेखाटलेली आहेत. जेव्हा माणूस थांबतो, वृद्धत्वामुळे थांबतो, त्या काळात त्यांनी हा ब्रश हातात घेतला आणि आपली कला ही ते तयार केलेली आहे, सादर केलेली आहे. आता काही काळाने वयोमानानुसार ते आपल्या नाही येत आता उतारी, पण मग त्यांचं जे स्वप्न होतं ते आता आपल्याला इथे साकार करायचं आहे. ते प्रदर्शन कायमस्वरूपी लोकांसमोर आलं पाहिजे. चिपळूणला कलानगरी असं म्हणतात, रत्नागिरी जिल्ह्याची सांस्कृतिक राजधानी म्हणतात. अशा ठिकाणी असं चित्रकलेचं, त्यांच्या चित्रकलेचं कायमस्वरूपी प्रदर्शन बनावं अशी इच्छा आहे. 2022 या वर्सा गोंयांत आयिल्ल्या देश विदेशांतल्या लाखांनी पर्यटकांनी गोंयांक भेट दिली. पुराय गोंयची दर्यादेग पर्यटकांनी भरिल्ली आनी हाचेर नदर दवरपाक दृष्टी लायफ गार्ड्स दोळ्यान तेल घालून वावुरले. 2022 लायफ गार्डांनी 456 जाणांचो जीव वाटायलो, पूण दुर्दैवान 4 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडलो. 2008 या वर्सा सावन फाटल्या 14 वर्सां दृश्टीन 6000 वयर लोकांचो जीव वाटायल्लो आसा. दृष्टी मरीन हे जिवीत वाचोवपी आनी सोडणूक संघटना फाटल्यान कितल्याशाच वर्सां सावन गोंयच्या दर्यादेगेंचे बचाव कार्य करीत आसा. गोंयांत येवपी पर्यटक दर्यांत न्हावपा खातीर वतात, पूण तांकां पेंवपाक येना. ताका लागून पर्यटकांचो जीव धोक्यांत येता. अशा पर्यटकांक वाटावपाचें काम दृष्टीचे कार्यकर्ते करतात. दृष्टीच्या कार्यकर्त्यांनी 2022 वर्सा जानेवारी ते डिसेंबर मेरेन 456 जाणांचो जीव वाटायलो. तातूंत 26 ते 35 वर्सांच्या पिरायेचे 153 लोकांचो आस्पाव आसा. कलंगूट सयत बागा 109, आरंबल 45, कांदोळी 33, मोर्जे 30 आनी वागातोर 27 अशे बचाव कार्य दृष्टीच्या कार्यकर्त्यांनी केल्यात. जाल्यार आशवे, मिरामार आनी सिकेरी 12 प्रकरणां नोंद जाल्यात. दक्षिण गोंया भितर पाळवळे 30 जाल्यार कोलवा 21 प्रकरणांची नोंद जाल्या. शेणिल्ल्या भुरग्यांच्या प्रकरणां भितर कलंगुटे 45 जाल्यार बागा 35 आनी कोलवा दर्यादेगेंचेर 11 केशी नोंद जाल्यात. तशेंच 2021 वर्सा जीव वाटावप्या लोकां मदीं 585 भारतीय आनी 45 विदेशी नागरीक आशिल्ले. अशा तरेन दृश्टीन वट्ट 456 बुडपी पर्यटकांक हे वर्सा वाटायले. ते खातीर दृष्टीच्या ह्या कार्यकर्त्यांची सरकारान तोखणाय केल्या. उपेन नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सगळे राजकीय मतभेद कुशीक दवरून हांव सरकाराक विनंती करता की लोकांच्या उदरगतीक पयलें प्राधान्य दिवचें.
केपे मतदारसंघातल्या लोकांनी आपल्याचेर विश्वास दवरून वेचून काढला आणि हांव तांकां निराश करपाक सोदिना अशें केपेच्या आमदारान बोमडा मोळ हॉट मिक्स रस्त्याच्या कामाचे शुभारंभ करतना उलोवप केलें। बिरेस्तारा केपेच्या आमदार एल्टॉन डिकोस्टा हांणी केप्यां वाठारांतल्या बोमडा मोळ रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभ केलो। ह्या वेळार केपे नगरपालिकेचो नगरसेवक प्रसाद फळदेसाय, कंत्राटदार दिवाकर देसाय आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। अशें जावपाक जायना जेन्ना सरकार जाता आख्खो गोंयचो आनी म्हाका दिसता सरकार आमगे केपेंचे मतदारसंघ फाटीं दवरपाना आनी जे डेव्हलपमेंट आम कायद्याचें आम कायद्या भायर मागनाय आम कायद्यान कितें आमकां मेळपा आहा एज आम सिटीजन्स आमगे मेळपा जाय आमगे हक तो सो आमी दिवचें सरकारान आनी हें जेन्ना काम कोमें जाता हांवें इंजिनियरा सांगलां कॉन्ट्रॅक्टरा सांगलां 1,56,00,000 काम म्हाका दिसता पयलीं कितें जातालें तें म्हाका खबर ना आतां म्हगे प्रमाणे 8-10 दीस पयलीं हॉटमेक जावपा आसलो बट कांय टॅक्निकल वस्तू लागून आमकां होल्डार दवरलो आनी आतां कॉन्ट्रॅक्टरान इंजिनियरान प्रॉमीस केला ते रेक्टिफाय करतलो म्हूण सो बेस्ड ऑन दीस एश्युरन्स आमी आज काम कॉमेस केला आनी म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टर जावं आमगे गांवचोच फातोर्बीचो आमदार तो जालोच लास्ट 20 वर्स म्हाका वळखता आनी म्हगे वागणूक कशी आसा ती तें खबर आहा आमगेलें बाकीचें कांय अपेक्षा ना हांव सांगता बट काम आमकां बरें जावपा जाय कित्याक हे पयसो जो आहा हो लोकां गेलो आनी म्हाका दिसता लोकांगे पयसो लोकांक जेन्ना पावता तो बरे भाशेन पावपा जायो आनी डेफिनेटली म्हाका विश्वास आहा कॉन्ट्रॅक्टर इंजिनियर हें काम बरें करून कोतले आनी हे लोकांक हे रस्तो बऱ्या पावतलो म्हूण सो अनेक पाटी सगळ्यांक तुमकां हिंगा हाजीर जाल्यांक काळजान गोंय समग्र शिक्षा अभियान RMSA आनी सरकारी माध्यमीक विद्यालय नानोडा हांच्या जोड पालवान बाजार डे एंड फूड फिएस्टाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली। ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे जॉन सिल्वेरा हाजीर आशिल्ले। विद्यार्थ्यांनी खासा वेगवेगळ्या तरेचे खाद्यपदार्थ ह्या कार्यावळी खातीर तयार केल्ले। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। आतां रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन। पळयत रावात गोमंतक TV।